55व्या इफ्फीचे दबाजान उक्तावण सुवाळ्याक दक्षिणेचो सुपरस्टार नागार्जुना अक्किनेनी अमला अक्किनेनीचो भोवमान आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर बॉलिवूड स्टार। सेंट झेवियरच्या एक्सपोजिशनाक टायट सेक्युरिटी 400 कॅमेरा 1000 मायज पुलीस खासा ट्रॅफिक मॅनेजमेंट मुख्य शारांतल्यान खासा कदंबा एक्सपोजिशन आज सावन। साकवळे आयडीसी वाठारात पार्क ट्रकांनी सापडलो 1.34 कोटींचो सोरो, 2 ट्रकासत 1.85 कोटींचो माल जप्त, ड्रायव्हर फुज्जो चौकशी सुरू। सनबर्न ईडीएमाक आता मेरेन खंयच्याच सुवातेर मान्यताय दिल्ली ना। सरकाराची हायकोर्टाक जाप, कोर्टान केस दवरल्या 9 डिसेंबराक। ज्येष्ठ नागरिकांक सर्व्हिस दिवपाच्या नावान बायलेची लाखांची तोपी, बँक खात्यांतल्यान काढले लाखांनी रुपया, लॉकरातले भांगरूय गायब, फटवले कुडचड्यार पुलीस स्टेशनार। मडगांवां कॅश फॉर प्लॉट, ब्लायंड चलयेक हाऊसिंग बोर्डाचो प्लॉट दिता म्हूण सांगून 8 लाखांची तोपी, आरोपी सादिक शेखाक अटक, बनावट डॉक्युमेंट दिवन नाडली। कॅश फॉर जॉब स्कॅमात मुख्यमंत्र्यानूच स्वता लोकांक कागाळी करपाचो मारला उलो, लिपोवपासारखे कांयच ना, विरोधकांचे श्रेया खातीर राजकारण, गिरिराज उलयलो। कुचेले जमीन बळकावपाच्या केशीत म्हापसा पोलिसांनी म्हापशे पालिकेचो सुपरवायझर रमेश राव आणि सलीम शेखाक केली अटक। महायुती आणि महाआघाडीत काटेकी टक्कर, चडशा एक्झिट पोलांनी दोगूय आघाड्यांमध्ये चुरस, काय सर्वेनी महायुती सरकार टिकता म्हूण आकडे। मांद्र्या मोटरसायकलींनी स्टंट करपी अल्पवयीन भुरग्यांच्या पालकांक 47,000 फायन, व्हिडिओ व्हायरल झाल्या उपरांत येरादारी पोलिसांची ॲक्शन। मणिपुरात आता मेरेन 300 जाण सोंपल्यात, राष्ट्रपतीन लक्ष घालचे, काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगेची राष्ट्रपतीक चीट। बीजेपीक तेको दिलो म्हूण उत्तर प्रदेशात एके चलयेचो खून, समाजवादी पक्षाच्या प्रशांत यादवान मारल्या म्हूण फामिलीचो आरोप, यूपी पोटवेंचणुकेत घडणूक। देशातलो 56वा व्याघ्र वाठार म्हूण छत्तीसगडातल्या गुरू घासीदार तमोर पिंगळा व्याघ्र प्रकल्पा खातीर अधिसुचोवणी, हो देशातलो 3रो व्हडलो व्याघ्र प्रकल्प। G20 फाटभुंयेर प्रधानमंत्री मोदी आनी यूकेचो प्रधानमंत्री स्टारमराची चर्चा, भारत यूके फ्री ट्रेड कबलाती विशीं परत चर्चा सुरू करूंक तयार। खैबर पख्तून वाठारात आत्मघाती कार बॉम्ब हल्ल्यात पाकिस्तानाच्या 12 सैनिकांक मरण, कितलेशेच जखमी, तालिबानाच्या हाफिज गुल बहादूर ग्रुपान घेतली जबाबदारी। इस्रायलाची हमासाक मोठी ऑफर, अपहरण केल्ल्या दरेक इस्रायली नागरिकाच्या सुटके खातीर $5 मिलियन अमेरिकी डॉलर, नाजाल्यार परिणाम भोगचे। अमेरिकेच्या कॅलिफोर्नियात बॉम्ब चक्रीवादळाचो धपको, शेकड्यांनी लोकांचेर परिणाम, कितल्याशाच वाठारांनी पॉवर शटडाऊन, हुंवाराची शिटकावणी। अमेरिकेन फंडिंग बंद केल्यार युक्रेन रशिया आड गॅर हारतले, युक्रेनाचो अध्यक्ष झेलेन्स्कीन उक्तायलो हुस्को, ट्रम्पान फंडिंग उणें करपाचे दिल्यात संकेत। अर्जेंटिनाची फुटबॉल टीम येता त्या वर्सा केरळात खेळटली, लिओनेल मेस्सी 14 वर्सां उपरांत येतलो भारतात। शेअर मार्केट रेडान उक्ते, सेन्सेक्स 76,900 जाल्यार निफ्टी 23,300 चेर उक्ते।